ONGC व्हडलो इव्हेंट येवपाचो आसा 26 to 31. सो आमचो एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट असो ONGC जे पण डेडिकेट येवचे आहा डिफरंट सो तांचे लागीं एकूच मागणी आयज देखून आमकां कोणूच कॉन्टेक्ट जालो ना. आमकां आमचे हिंगा गाडयो आहाय, आमचे डिफरंट युनियन आहाय, डिफरंट स्टँड्स आहाय. सो आमकां अजून कॉन्टेक्ट जालो ना, कोणू जालो ना. इव्हेंट बोगले पावलो पूण अजून आमकां कॉन्टेक्ट जालो ना. आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आमचे बेकार भुरगे आयज आमगे पोट भरपा आमी गाडी काडय. कोणे आमकां पयशे दिलो न्हय, कोणे आमकां हेल्प केलो ना सबसिडी ना काय ना. बट आमी आमगे पयशे घालून आमी गाडी काडय. सो आमी गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता, जे हो येदो व्हडलो इव्हेंट येता त्या इव्हेंटाक आमकां बिगनस दिवपाक. ही आमच्या गोंयांत इव्हेंट येता जर तर आमकां गोंयकारांक जर तर मेळना जाल्यार कसलो फायदो ना. सो हांव वखद आमच्या चीफ मिनिस्टराक तसो आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक एकूच रिक्वेस्ट करता, आमकां बिगनस दिवपाक तुमी सपोर्ट करचो म्हणून. आज सडनली आमी सरप्राईज जाले एक 8-10 दिसां भितर इव्हेंट चलत म्हूण. तेजे भाशेन सगल्याक हे बिल्डर प्रोजेक्ट येता ते हो BJP सरकार आमकां सगळे सॉर्टिंग दिता. सडनली आमकां हे इव्हेंट आमी चोयले आनी शॉर्ट टर्म पिरियड आहा आमचे कडेन एक 10 दिसांचो. आमकां हे लोकल्सांक बिजनस मेळचें आनी आमगेले हे गोंया 20,000 सुमार टॅक्सी आहाय गोंयकारां कडेन. पूण हांव मागोता CMA वो प्रमोद सामंत वो जावं तो आमगेलो मोविन गुदेन हे आमगे टॅक्सीवाले आमकां चान्स दिवचे म्हण. सो तुमकां कितू टॅक्सी जाय त्यो आमकां सांगोचे. आमगे युनियन आहा जायते आख्या गोंया युनियन आहा, ते युनियन लिडराक तुमी सांगचे आनी आमचे बसोवचे आनी आमकां कितू टॅक्सी जाय ते आमकां सांगाय. आमी रेडी आहाय हो धंदो करपाक तुमी बरोबर. जेन्ना पयलीं इलेक्शन कमिशनाक गाडी आयिल्लो इलेक्शना कडेन तेन्ना कर्नाटकाच्यो गाडयो आसल्यो तेन्ना आमी हायलायट केल्ले, सगळ्यांनी हायलायट केले. पण जे गाडयो वयर हाडून दवरल्यो तेंच्यांनी आमच्या ग्राउंडा कडेन सायडीक कर्नाटकाच्यो, इवन तेंच्यांनी मिरामार हाडून दवरल्यो, आमी हायलायट केल्यो त्यो ते थंयसरूच न्हातात, थंयसरूच कितें करतात, थंयसरूच खाता, थंयसरूच येतात, थंयसरूच हळशीक करून वता म्हण. हे जे आसा पळय हे गोंयकारांक बरें आनी हेच ते स्वच्छ भारत, हेच स्वच्छ भारत म्हणटा तुमी आनी हे स्वच्छ गोंय. तेन्ना आमी डायरेक्टरा कडेन गेल्ले, आमी एक सर्टन टीम घेवन डायरेक्टरा कडेन गेले आनी डायरेक्टराक आमी सांगिल्ले, डायरेक्टराच्या कॅबिनान वचून सांगिल्ले आनी स्ट्रेट सांगिल्ले की जेन्ना असले इव्हेंट कितें येता तेन्ना तुमी प्रत्येक असोसिएशनाक जे असोसिएशन आसा ताका तुमी लेटर करचे, जावं तुमी फोन करचो, जावं तुमी कितेंच हे करून सांगचे की बाबा अमको इव्हेंट जावपाचो आसा, ह्या इव्हेंटाक गाडयो ज्यो आसा पळय ह्यो गोंयकाराच्योच घेवपाक जाय. अशें तुमी खंयची जरी एक सोर्स कंपनी येता ती प्रायव्हेट जावं ती तुमची गव्हर्मेंटाची जावं जाल्यार ते तुमी ती येवच्या पयलीं आज तुमी पळयात आज प्रोटोकॉल म्हणटा, आज तुमी जे खंयसर येता भितर जाल्यार ती ONGC जी आसा पळय ताका तुमी सांगपाक जाय गोंयच्यो गाडयो आसा, गोंयकार आसा, टॅक्सीकार आसा आनी सक्षम आसा. तुम्ही जाणा 26 सावन ते 30 म्हणल्यार ONGC फंक्शन जे जावपाचें आहा तितून आमी आयकलां चडशे भायल्यो गाडयो हाडल्या म्हणून. पयले हे बांदता आसतना गोंयकारांक पयलीं आश्वासन दिता गोंयकारांक लागून बांदले म्हणून हे तें आतां पयले मी फस्ट स्टार्टिंगूच गाडयो भायल्यो हाडल्यो. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट सरकाराची, हांव काणकोणसान टॅक्सीकार, काणकोणचो न्ही गोंयकार टॅक्सीकार येयला हिंगा पावला हायसर. हे भाव म्हजे एकठांय जाल्या वांगडा, तेज्या वांगडा हांव येयला की सरकाराक एक रिक्वेस्ट करपाक की बाबा कितें आहा ते पयलीं तुमी गोंयकारांक पयलीं ऑपॉर्च्युनिटी दिया. तर आयज साऊथ गोवाक एक बरो एनर्जी वीक म्हणून बरो प्रोग्राम म्हणून येवपाचो आहा, म्हणजे इव्हेंट येवपाचो आहा. तो 26 स्टार्ट जातलो, 31 काबार जातलो. तर तुमी पळयलां आसतलें की सीझन जो जाला पळय डिसेंबरान तो आमचो सीझन जावना. हरशीं हेर सीझन जातालो पण तसो सीझन जावना. ताका एक 2-3 कारणां आसलीं. एक कारण आसलें की तेंच्यांनी दिसता डिसेंबरान जिल्हा पंचायत इलेक्शन दवरलें, सो ते ड्राय डे जालो. कित्याक लोक येता ते गोंयांत येता ते मजा करूंक येता. दुसरो एका क्लबाक उजो लागलो. हे थोडे इव्हेंट जाले पळय तितून आमकां कोणाकूच धंदो करूंक गावना. ते वाटेन फोरवरी सगळे आख्खे ट्रॅफिक ब्लॉक जावन उरताले. त्याती टुरिस्ट खूब जाण येवना. ते टुरिस्ट आतां जानेवारीन येवपाक कॉमेस केल्ले. आतां आमकां कितें केलें बाय रिलायबल सोर्सीस आमकां कळ्ळें की 500 ते 600 टॅक्सी एनर्जी विकाक कर्नाटकाच्यान महाराष्ट्राच्यान येवपाच्यो आसा म्हणून. तर आमी ह्या भुरग्यांक सांगलें अशें जावपाचें आसा, तुमचे कडेन कोण उलयला बी ना काय उलयला. ते म्हणलें आमचे कडेन अजून मेरेन कोण उलोवंक ना. हेच्या पयलीं उलयले. हेच्या पयलीं म्हाका दिसता एक 2 म्हयन्या पयलीं इफ आय एम नॉट रॉंग 2 म्हयन्या पयलीं आमी ऑनरेबल MLA आहलो हांगा वेंजी वेगर सरा कडेन आमी हेचे भाशेन डिस्कशन केल्ली, भासाभास केल्ली आनी ती बरी भासाभास जाल्ली. आनी तेन्ना तेणी सांगलेलें की
ह्यो गाडयो आमच्यो गोंयच्योच चलतल्यो म्हणून हांव तेंचे कडेन मागता की आतां सध्या असेंब्ली चालू आसा तेंच्यांनी इंटरव्यून जावचें हितून कावालसी मेल्या आयज आमचे जे टॅक्सीकार आहा आमचे सावथाचे चडशे तेंचे कडेन मिटींग आसली रिगार्डींग दॅट ONGCचो जो इव्हेंट जावपाक इट्स कॉल्ड इंडिया एनर्जी वीक आणि आमकां जशी नॉलेज आहा त्या प्रमाणे ह्या इव्हेंटाक खुबश्यो सबसिडरीज कंपनी पार्टिसिपेट जावपाक आहा सो तेंच्यांनी आपापल्या वेंडरा कडल्यान गाडयो हायर केल्ल्यो आहा ह्या इव्हेंटाक सो आमच्या नॉलेजी प्रमाणे आमकां दिसता की गाडयो थोड्यो महाराष्ट्रांत कर्नाटकांतल्यान आउटसोर्स जातल्यो त्यो खंय तरी आउटसोर्स जावंक फावना म्हणून हेच्या अगेन्स्ट आमी वॉयस रेज करपाक आयज हांगा येयल्ले आहा सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू गोवा गव्हर्मेंट प्लीज तुमी हितून खंय तरी आयज लक्ष घालपाचें आणि आमच्यो ज्यो गाडयो आहा ज्यो गोंयकाराच्यो ज्यो टॅक्सी स्टँड आहा जे हॉटेला भायर गाडयो घेवन भाडी मारतात त्यो खंय तरी तुमी आयज गाडयांक बिझनेस दिवपाचो त्या खंय तरी आयज गोंयकारांक बिझनेस दिवपाचो हेका लागून वॉयस रेज करपाक आमी येयला आमी प्रॉपर फॉर्मल ड्राफ्टिंग करतले मेमोरंडम प्रत्येक कन्सर्न ऑथॉरिटीकूय धाडटले बट बिफोर दॅट वी आर रेजिंग वॉयस कित्याक कमीच कमी 120 कंट्रीजांच्यान डेलिगेट्स गोंयान येतले ह्या इव्हेंटाक लागून आनी दॅट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ नॅचरल गॅस अँड पेट्रोलियमाच्या अंडर जातली ही गोष्ट आनी अराउंड 6,500 ते 7,000 डेलिगेट्स प्रोटोकॉलान हांगर गोंयान येतले सो तांकां खंय तरी जो ट्रान्सपोर्ट लागतलो तो ट्रान्सपोर्ट आमच्या गोंयकारांचो यूज जावंक जाय ज्यो व्हेकल लागतल्यो टॅक्सी लागतल्यो त्यो आमच्या गोंयकारांचे यूज जावंक जाय